Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. साहेब बांदोडकर गोंय राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री तांच्यांनी गोंयच्या विकासाचो पाया जो मजबूत रोयलो विशेष करून शैक्षणिक क्षेत्रात तो एग्रीकल्चर सेक्टर आसतलो ह्या सगळ्या सेक्टरात तांच्यांनी रोयल्लो पाया आज आमकां फळां रुपाक येता आसतना दिसता। निश्चितरित्या गोंयांतल्यो वेगवेगळ्यो प्रायमरी शाळा ज्यो तेन्ना सुरवात केल्ल्यो कालांतरान शहरीकरण जाल्यो लोक शहरीकरणा कडेन वचपाक लागले आनी आज खंय तरी त्यो कमी प्रमाणात विद्यार्थ्यांची पटसंख्या आसा। मुळात पाया मजबूत असल्या कारणान आमकां गोंयची उदरगत जाता आसतना दिसता। आमी आज परत एकदां आमी म्हणटा की शेती वेवसाया कडेन तरुणांनी बी जोड वेवसाय ह्या नात्यांत पळोवपाक जाय। मोठे तवय भाऊसाहेब बांदोडकर हो गोंयचो युगपुरुश। गोंय स्वतंत्र जाले नंतर पयले फावट चीफ मिनिस्टर भाऊसाहेब बांदोडकर जाले आनी ताणें गोंयांत परिवर्तन केलें। हें परिवर्तन करता आसतना ताणें शिक्षण क्षेत्र हें म्हत्वाचें क्षेत्र अशें म्हणून प्रत्येक गांवांत शाळो उगडल्यो, इस्कॉलां उगडली। ह्या पक्षाचे आमी दोन आमदार आसा, जी तारोलकार मांद्रे आसा आनी मडकय हांव स्वता आसा। हे दोनूय मतदारसंघ पारंपारीक भाऊसाहेब बांदोडकराचे। भाऊसाहेब बांदोडकर जो मुख्यमंत्री जालो तो मडकयच्यान निवडून येवन जालो, त्यानंतर तो मांद्रे गेलो। म्हणजे हाजे वयल्यान एक सिद्ध जाता की हातूंत कितें तरी आसा।